सगळीं जाणां आमी आतां जेजूक नमस्कार करुया. ताका अर्गां दिवया. ताणें हे आमकां नवें सातोळें स्टार्ट करूंक दिलां. आयज 9 दीस ताणें आमकां दिलेलो आसा. आयज आमी ताच्या स्वाधीन आमचें जिवीत करून ताचे बरोबर हो दीस सादतेले हांव. ताचेर आमचे दोळे लावन भायल्यानूच न्हय पूण भितरल्यान हो दीस सादया. ताचो संबंद आमचे सगळे एकदम घट आसा, पूण आमचो आलता दोलता. हे सगळें आमचें जिवीत तळमळीत आसलेलें, दुखान भरलेलें, संकश्टांनी सारलेलें जेजू सरशी हाडया. ह्याच ताच्या दिसण्यांत आमी वेळ सादतना आमचें सगळें भितरलें आसा तितलें थारार हाड म्हणून, पेखोवणी दी म्हणून आमी ताचे कडेन मागया. तूंच सायबा म्हज्या जिविताचो धनी. तुज्यानूच म्हाका सुटका तारोन दिवंक शकता. म्हजे वस्तुंगी म्हाका सुटका मेळना. वायट चिंतनांनी भावनांनी चालींत हांव गुंतून आसा, रोमलोलो आसा. तातूंतलो म्हाका सायबा वाटाय आनी भायर काड आनी तुज्या शांतींत म्हजें जिवीत भरून काड. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू. तुका मोहिमा, तुका अर्गां वंदन, निरंतरी तुका आमचें कीर्तन. उपकार आठवण कोता आमी गायोन. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू. बोडव्याचो तुका बोजोन कोता, आखे पृथ्वेर तुजी किर्ती गाजता. सगळीं रोजनां तुजी स्तुती गायता. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू. सूर्याचो नृम आनी तारांचो मोग
उजवाड फांकोन बोरकून कोता तोसो तूच मासुया आमी पोरजोळ तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. जेजू, आयज म्हजो बर्थडे, जल्माचो दीस. तुवें हो नवो दीस दिलोय म्हाका, नवें वरोस हें तुवें म्हाका भेटयलाय, दिल्लें आसाय. तुजे भेटवणेंत, हे भेटींत म्हजें जिवीतूय तुका भेटयता आनी तुजे भेटींत हांव म्हजें जिवीत सादतां. खूब म्हाका जाय पळय तशें केल्लें हांवें, जाय म्हूण न्हय पूण ताळणेर पडोन म्हाका तें बरें दिसलें. फसलो हांव, फसयलो म्हाका. आतां म्हाका दिसती पडोंक लागलां तुज्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान ह्यो गांठी ज्यो हांवें म्हज्या जिविताक बांदून घेतलेल्यो आसा त्यो म्हाका दिसती पडोंक लागल्यो. तातूंत ती म्हाका सुटका दी जेजू. आनी तुजे सांगाती म्हजें जिवीत ह्या वर्सा सारूंक म्हाका गोठायन भर. आयज आमचो काजाराचो दीस. जेजू, काजाराच्या दिसा तूं आमचो सांगाती म्हणून आमी दवरलेलें, पूण आमी आमच्याच मोगान पडोन सुरवातेक म्हणलें तूं सगळें बरें चलतालें, पूण मागीर आपलेपणान आमचें दिसती पडोंक लागलें. आनी जबरदस्तीन म्हजो म्हणलें तूं दृश्टिकोण हांवें बाळगून दवरलो आनी तें बदलूंक हांवें प्रयत्न केलो ना. ह्यो आदल्यो वायट संयी म्हजे बरोबर आसलेल्यो, समजल्लो की ती गेल्यो म्हणून. ना, त्यो ह्या आमच्या संबंदांत दिसती पडोंक लागल्यो आनी हाका लागून आमचो मोगाचो संबंद अदीक आनी अदीक कठीण जावंक लागलो. आदल्यो चाली परतून उपरासल्यो, तितलेंच न्हय पूण नव्यो चाली स्टार्ट जाल्यो. आदीं आसलेल्यो पूण आतां त्यो अदीक दिसूंक लागल्यो. असल्या वेळार आमी तुजेशी येवंक ना. वयल्यान म्हणलां पूण तें तुका समोरपूंक ना. जेजू, ह्या वेळार तें तुका समर्पिता. तुमच्या आदीन तें स्वाधीन कोत्ता. तूंच ह्यो म्हज्यो आदल्यो पातकी चाली काडून उडय आनी म्हाका पूर्णपणे पेखोवणी दी. गिन्यान तुवें म्हाका दिलाय, पूण तें गिन्यान हांव बरे भाशेन वापरिना, कित्याक म्हजे मदें शिस्त आसना. म्हजे मदें शिस्त आसा आनी बरो अभ्यास केलेलो आसा, पूण अपेक्षा आसा हे भाशेन जावंक जाय, ते भाशेन जावंक जाय. ना जेजू, तूं म्हाका सांगताय सारकें बरें पळय तें कर आनी बरें पळय तें दी. ही कृपा तूं आतां म्हाका दिताय. तुजे कृपेन बरोवन परिक्षेंत, इंटरव्यूवान
आनी सगळ्या म्हज्या भायरच्या संबंधांनी म्हाका तुजें सगळें विजय मेळोनी आनी तूंच म्हजें सगळें वावरीत राव. म्हजें सगळें जिवीत तुज्या ताब्यांत करता. तुका एकवटावन म्हजें जिवीत हांव सगळ्या वतीन सादतां. कामांतूच न्हय, संबंदांतूच न्हय, पूण म्हजें जिवीतूच तुज्याच एकवटान हांव दवरतां. ही कृपा तुवें म्हाका दिल्याय. ही कृपेन म्हजें जिवीत सादतां. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. Fill us with your power. Live inside of us. Lord Jesus, we thank you for the gift of this new day, for the gift of this new week, a week that will bring us many challenges, that will give us many opportunities, a week where we will need your help, where we will need your graces. In the Gospel, Lord, we see that people were searching for you. People were attracted. They wanted to come and meet you. From all over the place, they gathered.
to have an experience of you. And even now, Lord, from different parts of the world, even though we may not be physically present, we are present and partaking in this adoration through various forms of media. Together, Lord, we are connected with you. And in the gospel, we see the faith of the people, their complete faith that you would heal them, that you would cure them from all their illnesses. And that is why even the mere touch of your fringe was enough to cure them. We pray for this kind of faith, Lord. We pray that we too may be able to see the wonders that you do in our lives every day. We pray, Lord, that we may be able to see you in the people whom we encounter daily. People in our neighborhood, people at our workplace, our family members, our relatives, and so on. And most importantly, Lord, we want to be in your presence today. And at this moment, all our desires, all our intentions that we have, we place them at your feet, Lord. Everything we place at your feet, all our worries, anxieties, all that which takes us away from you, Lord. We know, Lord, that you alone can give us the grace to deal with all this, that you alone have the power to protect us and to give us peace of mind. And as we keep these thoughts in mind, we continue to pray for all of us. We continue to pray for the pandemic situation around the world. In some parts of the world, baby steps have been taken to move out. People are beginning in their own ways to return to normalcy, to accept the fact. But still there are countries wherein the situation is far worse. We pray for all of them, Lord. We pray for the doctors, the medical staff, all those working tirelessly. We pray also for the victims. We pray for those in charge of administering the vaccine. We pray for the citizens, that all of them may be able to accept and obey and abide by the new rules. We pray for the government authorities, that every decision may be discerned and for the good interest of the people. We also pray for those celebrating their birthdays and celebrating their anniversaries today. We ask you, Lord, to bless them, to give them good health of mind and body. We also pray, Lord, for all those who are preparing for their exams. Within a month or two, they would be answering the exams. We pray for them. We also pray for all those preparing for their job interviews. We ask the Lord to bless them and give them good health of mind and body. We also pray for peace in the world, among nations, peace among families, in families,
and most importantly, peace within ourselves. We pray for those who have gone astray, those who have been led astray, those who have left the church. We ask you, Lord, that let your light shine upon them so that they may be enlightened and see the truth. We also pray for all of us gathered here. We continue to pray for all those who are suffering from various ailments, those seriously ill. Especially we remember Francisco Pereira. We pray for his quick recovery. And Lord, there may be many prayers, many petitions that we have. These are a few that we have expressed. There are many more still in our hearts and in our minds. You know it all, Lord. And now we ask you, Lord, to bless each and every one of us, to give us the graces that today as we go about, as we begin this new week, that we may be able to be your witness to the world, that we may be able to spread the joy, the happiness, the mercy, love and compassion that we receive from you, that we may radiate that to those whom we encounter. And most importantly, Lord, give us the grace that we may love our neighbor as ourselves and live as worthy sons and daughters. सुम्या जेजू आर्गाने दिन वास्तुका कित्याक ही पृथ्वी तुवें रचलाय आनी सगळे वर्साच्या वर्सांनी ती घडीत हाडलाय. किती व्हडली मिलाग ही. सगळी सृश्टी तुवें घडलाय आनी तूं तांचे मदें आसाय. आमी जांकां ही जबाबदारी दिल्ली आसा पृथ्वीक सांबाळचे आसतना आमी ताचो गैर उपयोग करता. आमकां जाय पळय तशें करता आनी हे परी आमची माय दोत्तोरी तिका आमी दुखयता. तिचे आमी जाय पळय तशें वापर करता. तातूंत मर्यादा ना. जेजू आमच्या सगळ्या भाव भयणींक तूं बक्षी, ताची मनां उजवाडाय आनी बरे भाशेन जियोंक जसो आमचो पाप साहेब तुजे उद्देश आमकां सांगता ते आयकून आमची पृथ्वी सांबाळूंक आमकां गोठायन पर. आमकां धीर आनी आदार दी. आनी जे भाव आनी भयणी झुजतात पृथ्वी सांबाळच्याक तांकांय तूं राख. हे पृथ्वीचेर आनी आमचेर तुजो आशिर्वाद पाठय आनी आमकां पेकोवणी दिवन तुका सदांच दिनवासूक आमची काळजां तयार कर. दिनवासता तुका ह्या सगल्या तुज्या देण्या पासत, भायल्या देण्या आनी भितरल्या देण्या पासत.
संस्काराकितल्या वर्त्या साष्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गोठा मुखार थिरवाडो आमचो भावार्थ सैमोर्ते विशय दिनात प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवोत पुताक ताच्या मुरगोटून कणान काळजान वंदुया मोकोडुया उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्याक संस्कार खाते पोणा मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सांवडाचो उंडो तो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडून दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारकें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारकें.